जिणी घेऊन आयल्या बापा दिवच्या तुका समर्पून ल्हाना व्हडा याजका संगी जमल्या बापा बैठोन छातर बलिदान सुख दुखाची जिणी घेऊन आयल्या बापा दिवच्या तुका समर्पून जेजू संगी आमकां पेटयता एकवटान मागणी अर्पिता बुद्धी उर्बेन उदारी अर्था तुझे पोवीचे वाण जेवता जेजू संगी आमकां पेटयता एकवटान मागणी अर्पिता बुद्धी उर्बेन उदारी अर्था तुझे पोवीचे वाण जेवता. हे मिसाचें बलिदान फिरगस कुटुंबाच्या त्या सवांगा ते भेटोवचें जावन आसा. तशेंच देवा कर्गा जावन दिता ॲशली फुर्ताडो आनी कुटुंबाची ह्या त्या सवां बराबर प्रत्येक जावन आज मागण्याचे रिक्वेस्ट आमकां विचारला. रेश्मा कॅस्टेलिनो पतीन रॉडनी दू राफायल आनी प्रेसिल्ला रॉड्रिगेस काद्री शो बागवाड्याची आज ब्रेन ट्युमर सर्जरी ताका आसतली. तांकां दोगां भुरगीं आसात. ताचे खातीर बऱ्या भलायके खातीर आनी ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावच्या खातीर मागण्या विचारला. प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया तसो पळयत आत्मो तांकां राखून दी भलायकी तांकां पाटी दिवन दी म्हूण मागया. तशेंच आमचो मॉन्सिनोर लॅस्ली शोनाय आज तांच्या याजाकी जिविताचो 47 वर्सांची वार्षिक वर्स तांणी आचरण करतात. तांचे पसोती तांच्या याजाकी मिसवां पसोती मागता आसतना प्रत्येक जावन म्हज्या पासून आनी बाब वॉल्टे पासून आमी ह्या फिरकेचीन सेवा दिवन आमच्या मुखल्या फिरकेचेक वेता आसतना आमच्या मिसावांत देवाची आदार बेसांव आमकां मेळच्या खातीर मागोवंक उगडास दवरा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. जीवन क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो आज आमी पास्का काळाचो 6वो आयतार देवस्तुती आचरण करता. हो आयतार पास्का काळाचो निमाणो आयतार जावन आसा आनी आयच्या दिसा जेजू आमकां आपोवणें दिता. ताच्या मोगांत आमी रावच्याक ताच्या मोगांत रावल्यार आमकां तसो मजतदार तो आमकां पाठयतलो आनी अशें आमी सदांच बापाक वळखूंक आनी बापाच्या मोगान जियोंक साध्य जातालें. आमकां हर एकल्यांक पवी स्नाना मुखार आमचे भितर देवान एक ओत्मो घाला आनी तोच स्वताचो ओत्मो आमकां सदांच देवाची वळख दिवंक आनी सताक आमकां पावोवंक सारकें वाट दाखोवंक भावार्थान झुजोवंक आमकां आदार दिता. तेच पवित्र आत्म्याचें देणें आनी ससाय ह्या बलिदाना वेळार मागता आसतना आमी चड आनी चड जेजूच्या मोगांत रावया हाची उपादेश पाळया आनी चड आनी चड देवाक मोगाची व्यक्ती जावच्याक जाय जालो आदार ह्या बलिदाना वेळार मागया. हे बलिदान नितळ खालसान आमी भेटोवच्याक आमी केल्या सर पातकाक देवा लागच्या बोक्सांनी मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुका भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडार विचारून वायटा धरून नगरेन सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून परमेश्वरान संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुल्त करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्याका सोम्याका
Krista kakutkan, Somia kakutkan, Somya kakutkan. महिमा देवांगू सगी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसाई सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या गोड वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुद्धा सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढा आमची कागुद कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागे मारून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगावी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा पुनर्जीवन जाल्लो तुजो पोत तूं सगळोच पवित्रत्म्यान भरलो आनी महिमेवून जालो आमकांय ताणें हो पवित्रत्मो बसायला आमच्या सांगात तो आसतलो आनी आमचे भितर तो जियेतलो म्हूण जेजून आमकां खात्री दिल्या तर ह्या सताच्या आत्म्याक पाटय आनी ताच्या आदारान जेजूचो मोग करूंक आनी ताच्यो आज्ञा विश्वासीपणान सांबाळूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वसाप तवळ पिलिपिया सामरिया शहराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो ताची शिकोन आयकून आनी तांणी केल्लीं असर्यां पळोवन पिलिपाच्या संदेशाक लोकां जोम्यांनी एका मनान गमन दिलें देवसार लागलेल्या साबारातावन अशुद्ध आत्मे क्रिक्राट्यो मारन भायर वेताले जायते आर मारल्ले आनी पांगळे गूण जातले ह्या पासोत हे शहर व्हडा संतोसान आसलें समारिया घरांनी देवाचे उतार मानून घेतले ही खबर जेरुजलेमांत आसलेल्या धर्मदूतांनी आयकली आनी तांणी पेद्रूक आनी जुवांव तांचे सरशीं धाडलें ते थंयसर पावतच तांच्या भावार्थ्यांनी पवित्रत्म्याक घेशें आनी तांणी तांचे पासोत मागणें केलें कित्याक तांचे मदल्या कोणायचेरी ते दोळ पर्यंत पवित्रत्मो देवोंक नातलो तांकां सोम्या जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान मात्र दिल्लें तवळ पेद्रून आनी जुवांव तांचेर आपले हात दवरले आनी तांणी पवित्रत्मो घेतलो देवाचें उतार हें देवाची वडका.
देवाची बोगुटया. सां पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. प्रिती मोगाचनो, क्रिस्तांव सोमी म्हणून हांव तुमच्या अंतस्करणांनी मनान वळखा. तुमचे थंय आशिल्ल्या बरवशेचें कारण विसरतल्या हर एकल्यांक जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसूंक जाय. तरी पूण हें काम नम्रतेन आनी मर्याद दिवन करा. तुमची अंतस्करणां नितळ दवरा. कित्याक क्रिस्ता थंय तुमी आदात्या ते बरे सालीची निंदा करन कोणीय तुमकां उलयती जाल्यार उलयता ते सिलजेक पडटले. कित्याक तुमी सुसजे म्हूण देवाची खुशी जाल्यार वायट आदार शिक्षा सोंसचे प्रास बरे आदारलेले खातीर तुमी सोंसचे चड बरे. अशें क्रिस्त निरापराधी जाल्यारय अपराध्या पासत म्हणजे आमा पापयांक देवा थंय पाटी हाडचे पासत एकच फावटी मोन पावलो. कुडीन तसो जीव काडलो जाल्यारय आत्मी ताका परत्यान जिवंत केलो. देवाचें उतार हें. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक माजतदार दितलो. आनी हो तुमचे सगळे सदां काळ तो आसतलो. तोच तो स्वताचो आत्म संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तुमचे सांगता तुमचे सोबे तो रावता. हांव तुमकां आनाता बरी सोंड वचना. हांव तुमचे सरशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना. पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेतां देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय, तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता आनी जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवूय ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. देवाचे उतर हे. आनी थोडो काळ तुमी म्हाका पळोवचे नात. हो थोडो काळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. उतरां आयच्या वांजेलांतलीं. निमाणें जेवण जाल्या उपरांत जेजून आपणाच्या शिसांक सांगलीं तीं. पूण जेजू कितें उलयता त्या शिसांक समजोंक ना. थोडो काळ तुमी म्हाका पळोवचे नात. थोडो काळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. जुदेवाच्या मुखेल्यांनी थोड्याच वेळान जेजूक तांणी धरलो. जेजूक तांणी कश्टिलो, ताका ताणें वळव लायलो आनी कुर्साचें कठीण निश्ठूर मोन ताका फोव केलें. पूण मरण जेजूक थांबून दवरूंक शकलें ना. मरणाचेर जेजू जायते वंजालो परत्यान आपणाच्या शिसां सांगता तो आसलो. 40 दीस तांचे सांगता तो आसून देवाच्या राजा विशयांत तांकां ताणें बरेंच शिकयलें. उपरांत आपणाच्या शिसां सांगता तो बेथानिया गांवाक गेलो आनी थंयसर
तांकां आशिर्वाद दिवं जाताच तो सर्गाक उबारून गेलो. आनी त्या घडयेतावन पवित्र सभेचेर आनवरां भिरांकोळ येवनूच आसलें. आमकां सगळ्यांक कळयत जाता कशें सा स्तेफनाक ताणें धर्न फातरायलो. ताचे उपरांत कितलेशा जाणांक असलेंच मार्तीरपणाचें मरण तांकां सोसूंक मेळ्ळें. पूण ते भियोंक नात. ह्या सर्व कश्टां मदें वळवळ्या मदें ह्या सर्व विरोधपणापणे जिवंत जेजू तांच्या सांगात ना म्हूण तुमी चिंतात की जिवंत जेजू सदांच तांच्या सांगात आसलो. तांकां धैर्य दिवन तो आसलो. त्या देखूनच हे क्रिस्तांव जुदेव आपणाचे जेजूचे मिसांव ते मुंदासून वरच्याक ते गांवान गांवान थंय गेले. ते भियोनात, ते फाटीं सरोंक नात. हे क्रिस्ताचे मिसांव तांकां दिल्लें तांच्या मोतीन काळजान ते आटाव करन भियान आसतना ते धैर्यान गांवाक ते गेले. आनी पयल्या वेळेस आमकां सांगलां दियाकोन फिलिपा विशांत तो कशें सामारियाक थंयसर तो पावलो. सामारियाकारांक आनी जुदेवांक एकामेका संबंद नातुल्लो, बरेंपण थंय नातलें. आनी हो दियाकोन फिलिप सामारियाकाराक बेठा आनी थंयसर जेजूची शिकोवण तो शिकयता. आनी कितलें बरेंपण थंयसर जाता, असर्या थंयसर जाता. पवित्र आत्म्याक ताणें घेतलो. हें जावन आसा बरेंपण. आनी ही खबर अशें सकळ ह्या सामारियांत जाता म्हणलें ते जेरुसलेमाक वचून पावले. जेरुसलेमांत आसले ते मालगडे थंयसर आसलो पेद्रू आनी जुआंव तांकां ताणें धाडलें. हे पाटी ह्या सामारियाक आयले. ह्या लोकांचेर ताणें हात दवरले आनी पवित्र आत्मो तांचेर देवलो. मुगाच्या भावा भयणीनो, जेजू सर्गा सोडून गेल्या उपरांत परत जेजू आमचे मदें जिवन जावन येता आसतना तोचो पवित्र आत्मो आमचे तो आयलो. तो म्हणालो घेया स्वास. आनी ह्या मरिफात ताणें पवित्र आत्म्याक आमकां ताणें पाठयलो. आनी तोचो जेजू तोचो पवित्र आत्मो सदांच आमच्या सांगात आसा. कशें दियाकोन फिलिपान जेजूची बरी खबर ताणें प्रगट करन हो पवित्र आत्मो तांकां दिलो. आनी उपरांत पेद्रू आनी जुआंव येवन तांचे हात दवरून ह्या पवित्र आत्म्याक तांणी घेतलो. ते नव्या स्पिरितान नव्या जिवान तांणी भरले. आज ह्याच पवित्र आत्म्याक आमच्या पवित्र स्नानांत आमी घेतलां. देवाची भुरगीं आमी जाल्या. तोचे तिसऱ्या साक्रामेंतांत तोच पवित्र आत्मा आनीक चड मापांत गुंडायन आमचे थंय तो आयलो. तो आयला आमच्या सांगता सदांच आसा. अशें आमच्या आत्मीक सर्व वायट हातावन आमकां राखोंक, आत्मीक दुस्मानातावन आमकां राखोंक, तशेंच क्रिस्ताचे खरें साक्षी आमी ते करूंक. आनी हेंच जावन आसा आज आमचें आपणें. आनी थोडे 2 हप्ते उरले. ह्या दिसांनी आमचें मागणें तेंच जाय जे पवित्र आत्म्या थंय खंयचोय मोग आमच्या काळजांनी, पेटय उजवाड सर विश्वांनी पयस करून कुडीची अस्कत काय आत्म्याक आमच्या दी बोळ गटाय. धांवडाय सर आमच्या दुस्मनांक, दी सोकसाय आमच्या दिसांक. अशें आमी वायटाक करून पाठ, तूं वदन असो मुखार आमची वाट. आनी जर तर ही उतरां आज जावन पेंतेकोस्ता पर्यंत आमची जातात, आमचें तें कितें उणेपण आसा, कितें खोटेपण आसा, हें सगळें भस्मन काडूंक पवित्र आत्मो सांगता. आमी नवी मनशां जातात. आमच्या आत्मीक वैरींचें झूज माजूंक आज आमकां साध्य जाता. आमच्या भितरचो एक दीस घालतना आज आमच्या थंय कितली असली आत्मीक पोकळाय, आमच्या थंय असली स्पिरिच्युएलिटी आज उणें जाल्या वा ना कोण ना. आज आमकां गरज जायचे असली आत्मीक गटाय दी स्पिरिच्युअल स्ट्रेंथ. आनी केदाळ हो पवित्र आत्मो ताची धेणी, ताची 12 फळां घेवन आमच्या थंय तो येता. आमच्या थंय असलें सगळें तें वायट खाण उडयता. मात्र न्ही आमकां तो असल्या सताच्या वाटेक तो आपोवन व्हरता. आज असली पवित्र आत्म्यान बदलेली मनशां आमी जायचे तर ते एकच फावटी घडना. जर तर आज थावन जेजू आमकां बसयता तो पवित्र आत्मो आमी घेवंक आतुराय दाखयता. ह्या मुखल्या दिसांनी खंडीत जावन हो पवित्र आत्मो आमकां आमच्या सर वायटा पाठ करून ह्या सताच्या बरेपणाच्या वाटेन तो आमकां आवडटा. आनी आमी नवी मनशां जाता. आनी ती जावन आसा आयची भोवती गरज. आनी केदाळ आमी ह्या स्पिरितान बरता तवळ मात्र क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां साध्य जाता. देव बरो. जर तो तोच सरकार आसलो तर आज आमकां अल्पसंख्याकांक, मुस्लिमांक तशें आमकां क्रिस्तवांक जायते जायते आनवरां कश्ट येतले. देवाच्या मांडावळेंत आज आमकां नवो सरकार येता. आमचें बरेपण तो खंडीत जावन आशेतलो. अशें म्हणटना आमी वगत रावचें न्ही, बगर आमचो कायदो आमी पाळचे.
आमी पवित्रात्म्याची मनशां बदलिल्ली जावन आमच्या मिसांव थैरान आमी तें करीचे कशें हाच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें दियाकोन कांयच भियेनासतना तो ह्या सामारियाक गेलो आनी थंयसर ताणें पवित्रात्मो तांचेर येशें केलो तशेंच आमी आज पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत ह्या मागण्याद्वारे आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत एकामेकाच्या मोगाच्या समाधानाच्या संतोषाच्या जिवितांत आनी आमच्या समाजांत आज एक परिवर्तन हाडची मनशां आमी जायचे नाजाल्यार आमकां परत आमचे थंय कश्ट येतात झगडीं जातात आनी थंयसर असमाधान जाता मांडीपुरांत पळय तें पंगडा मदें जाता तशेंच आंगाय जावन वचो म्हूण कांय ना पूण आज केदाळा आमी असल्या कुरपेच्या बोळान जियेता भितरल्या अंतस्करणाच्या स्पिरितान आमी जियेता तशें आमच्या भितर तें बोळ आसा आमच्या थंय ना कितेंच आमी हेरांक दिवं जायना आमी भायल्या देखीन मात्र क्रिस्तांव पूण भितरल्या स्पिरितान आमी ना आज आमचे चिन्ह आमचे उतरां आनी आमच्यो करण्यो त्याच देवाच्या मोगाक साक्ष दिवचे जायचे त्या देखून जेजू म्हणटा वाजलाच्या सुरवेर तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजो उपादेश तुमी पाळटल्यात ह्या मोगान जिवचे म्हळ्यार जेजू थंय आमी एक जावचें ताचे थंय आमी चिटकोन रावचें आनी हो मोग जर तर पवित्रात्मे मरिफात आमच्या काळजांत येता आमी पवित्रात्म्याच्या स्पिरितान भरलेली मनशां जावन कशें दियोकाना बरी सगळ्या संवसाराक आमच्या समाजाक ही सुवार्ता प्रसार करतल्या आनी आयची गरज जावन आसा ही त्या देखूनच आमी क्रिस्ताच्या स्पिरितान आमी बरोवंक जाय तोच जेजू सदांच आमच्या सांगाता आसा जेजू ह्या संवसाराक आयलो हेंच एक मिसांव घेवन देवाचें राज ह्या संवसारांत स्थापन करूं त्या देखूनच ताणें कशें ताच्या जिवितांत ह्या पवित्रात्म्याच्या स्पिरितान बरोवन जाल्यार दुबळ्या धाकट्यांक सांडून गेल्ल्यांक निर्गतिकांक भलायकी नाथल्यांक ताचो स्पिरीट ताणें दिलो थंयसर आसा ती उतरां लाते भशेन विर्तूस देयलो एक्झिबात एस सनाबात ऑमनेस ताचे तावन सकत भायर सरली आनी ते सगळे गूण जाले आज ती पवित्रत्म्याचे सकत आमचे थंय आसा तर असलेंच असर्या दियाकोनान केल्ल्या बरी आज आमकांय करूंक साध्य जाता आज आमचे थंय असलो स्पिरीट ना तो आळवला आज वा तो आज दुसऱ्या संवसाराच्या संगतीद्वारे आज आमच्या भितर असलो स्पिरीट ना देखून आज आमकां कश्ट त्या देखून आमी ह्या पवित्रत्म्याक आमचे थंय घेवन कोणाकच आनी खंयच्याय संगतीक आमी भियेनासतना जाल्यार सताचे नितीचे माया मोगाचे मनीस आमी जायचे आयच्या समाजाची परिस्थिती कांयच बरी ना आज पळया दुबळो धाकटो कश्ट जाता आज दुबळ्या धाकट्याचें कितलें शोशण जाता आज एकामेका माया मोगान जियोंक आज बऱ्या संबंधान जियोंक आमकां खास साध्य ना आज जाती मध्ये पंगडा मध्ये आज असलो एक मुयकाळ मनोभाव जातीवाद हिंसावाद कोमुवाद आज सोडूनच येता आमी समाधानाचे मनीस वय पूण आज आमी स्पिरितान भरलेले मनीस जायचे त्या देखून आज जावन हे मुखले दीस जावन दी बऱ्या थायरायचे तोच पवित्रत्व आमचे थंय येवन दी आमच्या जिवितांत नवें बरेंपण तो करून दी आनी आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकल्या प्रमाणे क्रिस्ताच्या कश्टांनी सदांच आमकां ही गटाय मेळून दी तो मेलो तो जिवान जाला आनी सदांच तो आमच्या सांगता जियेता कितल्या मापान ह्या जिवान जिवीचो स्पिरीट आमचे थंय आमी जोडटा तितल्या मापान मात्र आमची क्रिस्ती जिणी ती भोव अर्था बरी जाता त्या देखून सुरवेल्ल्या क्रिस्तांवां बरी आमी सदांच एका मोनाचे आनी एका काळजाचे जायचे की त्या स्पिरीट तांचे थंय आसलो आनी हे आमच्या दिसांनी ते आमी प्रारंभ करतना पयल्या सुवातेर म्हज्या जिवांत म्हज्या कुडींत म्हज्या स्पिरितांत सदांच हांव क्रिस्ताचो वयतर हेंच बरेंपण मोग शांती समाधान बक्षाणें सोंसणीकाय पवित्रात्म्याची देणी आमच्या कुटुंबांत आसात बरी कुटुंबां बरो असलो सुवात भोंवतणी प्रसार करतात त्या देखून आमच्या कुटुंबाद्वारे आमच्या भोंवतणी अशा क्रिस्तांव भाव भयणींक आमी सदांच एक बरी देख जायचे हें सगळें जाता जर तर पवित्रात्मा आमच्या भितर आसा तर आनी हेंच बरेंपण आमच्या भोंवती प्रसार करचें आमच्या फिरगजेंत एकूठाम जावन आमच्या विगाराकाल सदांच आमी एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन फिरगजेच्या सर बरेपण पासून वावरूंक आमकां साध्य जाता आनी हेंच बरेपण सगळ्या संवसाराक आमच्या समाजाक आमी प्रसार करतना आमकां कसलेंच भंय ना सुरविल्ल्या क्रिस्तांवां बरी आमकां कश्ट आसतले दग्ध आसतले पूण आमी भियोंचे ना कित्याक जिवान जेजू ताचो पवित्रत्मा सदांच आमच्या सांगता आसा ह्या पवित्रत्म्याक सर्वेस्पर देवान जेजून आज आमकां दिला आमच्या भितर तो आसा तिरवणेच्या सक्रामेंतांत आनीक चड गुंडायन तो आसा आज आमच्या थंय आसलेलें सगळें वायट आत्मी वायट हातावन आमी पयस रावया जेजूचे खरें आमी साक्षी जावया तोच जेजू आमच्या काळजांत येवचो असलें धैर्य असलें बळ असलें समाधान असलें सोंसणीकाय आनी जाय नसली सर कुटपा आमकां दिवन दी आनी आमचे
आमचे क्रिस्ती जिवीत तें फळां बरी जावन दी. आमेन. उबी रवया आमच्या भावार्थाची उसारणी करया सतमानता देवा सर पदवेदारा बापा सगळ्या आणि प्रथमेच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता जेतल्या स्पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र गर्भेसो हांव क्वार मरयेता जल्मलो फांस प्रता घालताना कसुसले ताका कुर्सार झुडलो तो मेलो आनी ताका निकेपेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सरकार चडलो सरपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तेणी तांची वेळांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्रज्ञा कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे भक्षणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. देवान आमचे भितर आपणाचो ओत्मो ताणें घाला त्याच आत्म्याच्या स्पिरितान बरोवन आतां सर आमची मागणी सर्गेंच्या बापा थंय आतां आमी उबारया. सर्गींच्या मोगाळ बापा आमचो पाप सैब आनी पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तुज्या पुता जेजूच्या मोगाक साक्ष दिवन देखी वन मुखेली जावंक तुज्या पवित्रात्म्यान बर म्हण मागता हांव तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर्व राजकीय फुडाऱ्या पासून मागता हांव तांणी लोकांच्या बरेपणा आनी देशाच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक सेवेच्या मनोभावान बर म्हण मागता हांव आमच्या फिरगिजीच्या सर्व कुटुंबाच्या संध्यांनी देवाच्या मोगान जियोवन पवित्र आत्म्याच्या कृपेन जियोवन बरी कुटुंबां रुपीत करूंक तुझे आशीर्वाद दी म्हूण मागता हांव. सर्व भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी मागण्याच्या स्पिरितान बरोवन पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शना खाल जैत्याच्या वाटेन चलोवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. सर्व पिडेस्तांक प्रायवंतांक आनी कश्टा संकश्टान सांपडलेल्यांक तूं तांचो आदार जा आनी तांकां बरें जिवीत फावो कर म्हूण मागता हांव. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार आसल्या आमी सोमेस्तांनी जेजूच्या आनी एकामेकाच्या मोगान जियोवन भवार्थाक साक्ष दिवंक पवित्र आत्म्याची कृपा दी म्हूण मागता हांव. सर आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आतां आमी मागया. प्रत्येक जावन मागया रेशमा कॅस्टलिनो खातीर ताका बरी भलायकी देव लाबोवन दी म्हूण मागया. सर्गींच्या आमच्या भोव मोगाळ बाबा आमी तुजे थंय विश्वासान आनी प्रार्थनेन उबारल्या ती मागणी दयेन तूं आयक आनी आमी सदांच तुज्या पुताच्या मोगांत रावून आत्म्यान बरोवन आनी आत्म्याचे सत्तेन आमची जिवीत तुका मानवाचे बळी जिवोवच्याक जाय जालो आदार तूं आमकां तुज्या पुता मोगांत आमकां तूं लाभय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. शेतान तुझ्या फुल्यान फुलां विविध रसां स्वादी फळां आमी बापा तुजी भुरगीं बाळां गाणी घेवन आयल्या पांयां तळ्या शेतान तुझ्या फुल्यान फुलां विविध रसां स्वादी फळां आमी बापा तुजी भुरगीं बाळां गाणी घेवन आयल्या पांयां तळ्या घे बापा
साधे भोळे वाटून घेवच्या सर्व आमचे ल्हानांतल्या ल्हाना बावड्या मोगे उदार काळीजी बाबा तुझे जीवन जीवी साधे भोळे वाटून घेवच्या सर्व आमचे ल्हानांतल्या ल्हाना बावड्या मोगे उदार काळीजी बाबा तुझे म्हज्या भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मैमेक आमच्या लेख्या पवित्र विचारवान सर्वेस्वर मानून घे. कणवळ्या बापा, आमच्या पातकाक लागून निरापराधी पूत तुजो आम अपराध्या पासून कुर्सार मेलो, पूण आमकां आपल्या आत्म्यान भरून तुज्या गोपान व्हरूंक तूं आपुणूच पवित्र आत्म्यान भरून पुनर्जीवन जालो. ताणें मरण आनी पुनर्जीवनपण संभ्रामून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तूं स्विकार कर आनी ताचे वरवीं पातकांतले आमकां सुटोवन तुजेशी ओडून व्हर तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पुना दे करूया उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी व्हडत्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. जेन्ना कुर्सा ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो, तेन्ना आपूण करो याजक आनी खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोषांक उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार.
बापा कोरोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच पोरी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. सुमया जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुरण जीवन कोण आम्ही परगटा. तुझ्या येया सौम्या जेजू बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तेले आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आमच्या सागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक फरसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये संगाती भगिवन धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता. त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सहसना. आमेन. आमच्या सुमयान आमकां मागूंक शिकलें व्हरतें मागणें भावार्थान धीर घेवन सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुखया मुशिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वचकाय आमकां दी. सर्गींच्या भागान आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजो उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर विघ्ना आकांतांतले आमकां वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थांचे देश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देने कोटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. जीवन जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. माया मोगो सुगुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया.
शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर सुभागी. तुवें म्हजे भितरीचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. संतोष भरला काळजान जेजू तूं येताय मोर दुर्बोळ्या बिडारान रास तूं करताय मोर तूं ये बेगीन ये उठ्या रूपाने आसा तुका राखो जेजू तूं ये काळजान म्हज्या अत्रेता सेवच्या तुका जेवणान तुझ्या जिये सदा जाय तूं म्हाका जेजू तूं ये काळजान म्हज्या सेवच्या तुका दादोशीक जेवणान तुझ्या जिये सदा जाय तूं म्हाका. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुका वर्गां दिता तुझ्या पवित्र पांयां तळा जीन भेटोवन दिता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुका वर्गां दिता तुझ्या पवित्र पांयां तळा जीन भेटोवन दिता. माय बाबा सैगी मोगाळ भाव भयणी फावो केली म्हाका जिने वाटेर सर्गीन देणी दिल्ल्याक जावं अर्गां तुका दिल्ल्या
सगल्याक जावं अर्गां तुका सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुका हांव अर्गां दिता तुझ्या पवित्र पांयां तळा जीण भेटोवन दिता तारून दलताना सांबळ दर्यान सांबाळवेली म्हाका पिडे शिडेन कश्टा दुखान दैवीक वय जालोय म्हाका दैवीक वय जालोय म्हाका सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुका हांव अर्गां दिता तुझ्या पवित्र पांयां तळा जीण भेटोवन दिता प्रार्थुया सर्वेस्पोर आमच्या मोगाळ बापा जेजूचो आमी खरो मोग करूं जाल्यार ताच्यो आज्ञा आमी पाळटल्या आनी तेन्ना तूं आमचो मोग करतलोय आनी आपुणूच मोगान आपले वळख आमकां दितलोय म्हूण जेजून आमकां स्पश्ट सांगला तर ताच्यो आज्ञा मोगान पाळूंक आनी अशें ताच्यो बासवण्यो जोडूंक घेवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमची काळजां भर म्हूण बरवशान मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी कळोवणी फाल्यां सकाळी 9:30 आज 9:30 तावन 2:12 पर्यंत गोळीक परिशदेची तरबेती शिबीर आसा सर्व संध्यांनी हजर जावंक विनंती मनादीक बाप रॉन्सन पिंटो जर कोणाक तरी तांकां शिरवा फिरगेचेक पावोवच्या खोशी आसा तांणी वेचाची वाहनां विलेवरी तांणीच करची पूण ह्या जाकाक पावोवंक वेचा फिरगेचेक आमी तिळसूंक आसा जाल्ल्यान तुमची वेचांची नांवां फिरगेचेच्या ऑफिसान काड्डाय जावन 15 तारखे भितर दिवची ते ह्या म्हयन्याच्या 19 तारखेर 4 वरांचेर शिरवा फिरगेचेक सेवा दिवंक सुरवातले मनादीक बाप लॉरेन्स कुटिनो नवो सहायक विगार आनी नवे वस्तेक ह्या जाक मनादीक बाप डेन्झिल लोबो मे म्हयन्याच्या 18 तारखेर येवच्या ब्रेस्तारा सांजेर 4:30 वरार वेंदूर येतले तांकां स्वागत करूंक तुमी सर्वांनी येवचे ईस्टर फंड 23 फॅन्स फेट पदवा एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनाच्यातून केल्लें भोव बऱ्या रितीन जाल्लें प्रतिक्रिया बरी आसली सर्व दानींक कमिटी सांद्यांक युवा जाणांक पदवा संस्थाच्या सर्व मुखेल्यांक सिब्बंदीक विद्यार्थींक आनी स्वयंसेवकांक देव बरें करूं जेवणाखाणाचेर रांदप आनी विक्रपा फाटल्यान वावुरल्या स्त्रियांच्या पंगडाक देव बरें करूं हजर जाल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटा लेखपाक कशें आसा ಒಟ್ಟು जमयलो आयवाज 11,14,669 11,14,669 ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು 52,884 52,884 ಊರ್ಲೋ ಐವಾಜ್ 10,61,785 10,61,785 जे कोणाक तरी लेखपाक पळोवंक जाय तांणी दयाकन विगर बापांक मेळचें वा ऑफिसाक संपर्क करचें 3 लाख कुपान विकल्ल्यांत पयलें स्थान वेता मनेस्तीन जेसिंता डिसोजा अप्पर बेंदूरवाड्याचे गुरकार तिणें 25 बूक विकल्यात तशेंच दुसरें स्थान वेता मनेस्त ऑडी रेगो मल्लिकट्टे दुसरो वाडो ताणें 20 बूक विकल्यात तांचो उपकार बावडटा आनी तांच्या मोगाच्या सेवेक बरें मागता मंगळारा दीस सांजेर 4:30 वरांचेर सेक्युलर फ्रांसिस्कान तिसऱ्या वर्दीची जमत आसतली मंगळारा दीस सांजेर 5:30 वरांचेर लेडीज सोशल सर्वीस लीगाची जमत आसतली आदल्या आयतारा मेंटेनन्स ऑफ आफ्रिकन मिशन हाचे खातीर जमयल्ले काणीक ₹60,988 तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे वयर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां
सर्वांनी थोडो वेळ बसचें. समेस्तांक बरो दीस मागता. आमच्या फिरगेजितान वाव जावन वेच्या मानदीक बाप रॉन्सन पिंटो आनी अदीक मानदीक बाप वॉल्टर डिमेल्लो हांकां मान करूंक आनी तांकां बरें मागूंक आज आमी हांगासर सांगता मेळ्ळ्या. फादर रॉन्सन बापानो आनी फादर वॉल्टर बापानो, तुमी आमच्या फिरगेजीक दिल्ल्या सेवे खातीर सर फिरगेजगरा तर्फेन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या मिसाव पयणांत देव तुमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरूं आनी तुमकां बरी भलायकी शांती आनी समाधान फावोन दी म्हूण मागता. हांव आतां उपकार मागता आमच्या वेगार बापा लागीं तांणी फादर रॉन्सन आनी फादर वॉल्टर बापांक बरें मागा जाय म्हूण. Mogacha, Bomana de Walter de Mello, Benduru San Sebastian समर्पिल्ली बेंदूरची फिरगस आनी बेंदूरची याजक आनी सर लोक तुमच्या संगतपणा आनी दिल्ल्या सेवेक तुमकां आमी आभारी जावन आसा. फाटल्या 4 वर्सांनी तुमी बेंदूरचे वसे याजक जावन आसतना बेंदुरांत लितुर्जीक सेवा तुमचो मना हालोवचो गणगणीत शर्माव आनी मीस लोकां मोगाळ जाल्यान. कोंकणी भाशेन तशें इंग्लीश भाशेन तुमचे शर्माव लोकांक उपकाराचे जाल्यात म्हूण आमची पातयेनी वय मो फिरगजेंत मिसांव खंयच्याय लितुरची वावराक तशेंच गरज पडटना पेडेस्तांक प्रायवंतांक कुमगार व्हरूंक वार्षिक गरबेजमेंता वेळार गरबेजमेंता करूंक तुमी मस्तू सेवा ह्या फिरगजेंत दिल्या. मंगळूर आनी उडपी DSSचे ज्युडिशियल विगार जावन आसतना वावर जायतो आसल्यारय फिरगजेच्या आनी जायत्या लोकांच्या गरजांक तुमी हांगा पावल्यात. ज्युडिशियल विगार जावन आसतना जायत्या कुटुंबांचे खासदारी जिणेचे आनी कुटुंबा जिणेचे समस्ये इत्यार्थ केल्यात आनी कुटुंबां बांदून हाडूंक हर प्रयत्न केला. हाचो फळ आमच्या फिरगजेंती जायत्या जाणांक मेळ्ळा. तुमचें धोरण जावन आशिल्लें कुटुंबां बांदून हाडूंक न्हय विंगड करूंक. त्या वरवीं कुटुंबां बांदूंक कितले कस आसल्यारय तांकां समजून दिवंक तुमी बहुत मस्त वावरल्यात. ह्या खातीर सगळी फिरगस आनी DSS तुमचो आभार मानता. आतां DSSच्या गवळी बापांच्या आदेशा खाल बेलतांगडी फिरगजेक फिरगस विगार जावन वेतात तुमी. याजक जावन याजकी दिक्षा मेळिल्ल्या तुमी 40 वर्सां आदीं तुमची याजकी सेवा त्याच बेलतांगडी फिरगजेंत आरंभ केल्ली. आतां परत 40 वर्सां उपरांत त्याच फिरगजेक वेतात विगार जावन येतात वय. पूण त्या दाळाची भुरगीं आतां वडिलां, त्या दाळाचे युवजन आतां 60-70 वर्सांचे मालगडे तुमी जाणात तुमी सेवा दिल्ल्या बंटवळ फिरगजेंत आनी तुमकां जाणा आसल्या शिरवां फिरगजांनी आदले विगार मस्त वर्सां आदीं 40 वर्सां भर आसताले. आतां तुमी 40 वर्सां उपरांत थंय वेतात आनी त्या विगारांक भुरग्यांची वळख नातली. भुरग्यांनी तांच्या आज्याची आनी आजयेची वळख सांगल्यार मात तांकां कळटालें. ते देखून आतां तुमची परिस्थिती चडून तशीच आसा. याजकी जिणेंत फिरगसांनी संस्थांनी तुमी दिल्ली यशस्वी सेवा आनी तो अपार अनुभव तुमकां बेलतांगणींत भोव उपकार असो जातलो. तुमची सेवा आत्मीक सक्तीन भरलेली आनी अनुभवाची तशें जाणवयाची जावं दी म्हूण आमचें मागणें. तुमची भलायकी येदोळ बरी आसा तेंच तुमी केदाळे सांगतात. ती बरीच उरोवन दी. तुमची याजकी सेवेची तृप्ती तुमकां मेळोवन दी. लोकांक जिवन जेजूचो अनुभव दिवं दी म्हूण आमचें मागणें. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां बरें मागता. बेंदूर फिरगजेचे विगार, सहायक विगार, वसे याजक आनी सगळी देव प्रजा देव बरें करूं एंड ऑल द बेस्ट फॉर युअर मिनिस्ट्री. तुमी दयाकन मुखार येवचें आनी आमी सर याजक आमच्या बाबतीन फुलांक दवर दिता आसतना उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी फिरगजेच्या नांवान तुमकां मान करतले.
हांव उपकार मागता फादर वॉल्टर लागीं तांणी तांची बोगणां उसार जाय म्हूण. आनी थोडो काळ तुमी म्हाका पळोवचे नात. थोडो काळ जाल्या उपरांत मागीर तुमी पळोवंक पुरो, कित्याक तितलो तुमचो मोग. आत्मीक सेवा करूंक मागीर कांय संदर्भ मेळ्ळ्यार हांवें येवचें बेंदूर आनी बेंदूरच. ह्या फाटल्या 4 वर्सांनी विगार बापानी हांवें कितें हांगासर केलां म्हूण बरें सांगलां. सगळ्यांचे चड जेजूचो मोग म्हजें मागणें हांवें भेटोवचें मीस आनी म्हाका दिल्ले आत्मीकरणी हांवें बऱ्या तरेन केल्यात. त्या देखून हो म्हज्या काळजाचो संतोश. 40 वर्सां पयलें म्हजो ध्येय जावन आसलो सेवा करतल्या बरी हांव तुमचे मदें आसां. बेलतांगडी फिरगजेन तवळ सेवकाची तितली सुलाभ नातली. मारळी मात्र धर्माके मस्तू जण हिंदू धर्माचे क्रिस्तांव जाल्ले ते परत ते हिंदू येता आसतना तांच्या घरांनी वचोन तांकां भेटोवन तांकां तुळो भाशेन मीस शर्मावन सांगचें सुलाभ न्हय. आनी आतां त्याच गांवाक परतून येता आसतना हांगाचो मोग, हांगा तुमी दिल्लें धैर्य आनी म्हाका दिल्लें उत्तेजन त्या सर्वांचो म्हाका उडाच आसा. पयले सुवातेर म्हजो सांगातीच विगार आनी हांव कांय आमची इश्टगात 50 वर्सांची आनी उपरांत ह्या 40 वर्सां संदर्भ हांगासरच म्हाका रुबी जुबले आसा करूंक फावो जालें. त्या देखून विगार बापा हरिका संगती सुदारस मेला तुमकां देव बरें करूं. सहायक विगार फादर ऑन्सन तुमकां देव बरें करूं. सायन्स फादर बिबियन आनी हाचे पयलें हांगासर आसले सहायक विगार आसात. तांचो समेस्तांचो उडास काडटा. आदलो उपाध्यक्ष श्री स्टीवन, आदले उपाध्यक्ष श्रीमती मेवीस, आतांचो विनोद आनी श्रीमती पॅट्सी, तांकां हांव देव बरें करूं. हाच्या चड मापान एक फिरगस कुटाम जावन हांवें हांगासर सांगाता जियेल्या. आमकां एकामेकाची जायत्या जाणां वळख आसा आनी सांगाताच एक कुटाम जावन जियेत आसतना सर म्हजी कामां संतोशान समाधानाची ती जाली. त्या देखून सडीत हांव उलयना. तुमच्या सर सहकाराक मोगाक तुमकां देव बरें करूं आनी देवाचे विशेश आशिर्वाद सभ्यास्त्या मरेपा तुमचेर हांव मागतां. तुमचो आनी आमच्या मागण्याचो आदार सदांच आसूं दी. त्या देखून हांवें करूंक येचें हें मिसांवाचें काम तें यशस्वी जावं दी आनी तुमकांय बेलतांगडी फुरगेचे मोगाचें आपण देव बरें करूं. देव बरें करूं वॉल्टर बापानो. आमचे मोगाळ सहायक विगार बाप फादर ऑन्सन पिंटो वर्क जावन शिवा फिरगेज घेतात. हांव उपकार मागता विगार बापा लागीं तांणी तांकांय बरें मोगा जाय म्हूण. Manadik Bab Ronson Pinto, 2021 जून महिन्याच्या 30 तारखेर सकाळी 10 वरार नवे याजक सान सेबास्त्यान समर्पिल्ल्या ह्या फिरगजेक सेवा दिवंक गवळी बापाच्या आदेशाखाल तुमी आयिल्ल्यात. कोविड पिडेचो काळ तो थोडो आतंक आनी उद्वेग घेवन तुमी आयल्यात. गांवांत सेजाच्या खोड्डेल फिरगजेचे जाल्ल्यान शहरांतल्या फिरगजेन सेवा दिवंक तुमकां कस जालें ना. बेंदूरचे ह्या जागा संगी संतोशान जियोंक तुमकां कस जालें ना म्हूण आमी समजता. फिरगजेच्या आत्मीक लितुर्जीक आनी आडळत्या वावरांत तुमची सेवा भोव मेसवणेची. फिरगजेच्या सर वावरांत व्हरतो आदार तुमी दिला त्या खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. बेंदूर फिरगज सर्व तरांनी मस्तू वावराची आनी मोगाची आनी जायतें शिकोवंक मेळची एक फिरगज जावन आसा. बेंदुरांत सेवा दिल्ल्या तरणाट्या ह्या जागांक हें एक बरें आनी वर्तें तरबेतेचें शेत वा जागो जावन आसा. खंडीत जावन ह्या फिरगजेंत तुमकां मेळिल्लो अनुभव नईस शिरवां फिरगजेंत बगार सगळे ह्या जागे जिणयेंत उपकारतलो म्हणलो आमचो बुरवोसो. ह्या फिरगजेंत तुमच्या सर याजकी वावराक आमी याजक आनी बेंदूरची सर प्रजा आभार मानता. मंगळूर दियेसींत सर फिरगजां प्रास व्हडली फिरगज म्हूण नांव वाडयल्या बेंदूर फिरगजेन सेवा दिवन आतां उडुपीच्या व्हडल्या फिरगजेंत उडुपींत व्हडली फिरगज शिरवां सेवा दिवचो अनुभव तुमकां मेळटलो. हो अवकाश तुमकां मेळिल्ल्याक आमी देवाक अर्गां दिता. बेंदूरचे पयलेंचे दोग सहायक याजकांक शिरवां आमी पायिल्ले
आनी आतां तुमकां पावची आमची सर्ती. शिरवान तुमची सेवा मोगाची, मानाची आनी आत्मीक दादोसकायाची जावं दी म्हूण आमी मागतां. जेजू श्रेश्ठ याजक तुमचे संगी रावो. मोरी माय याजकांची आवय तुमकां सांगात दिवन सांबाळो. सान सेबेस्तियाव सरशी तुमची याजकी सेवा आरंभ जाल्ली. ताच्या आदारान शिरवां सावोदबायाच्या संगातपणान आनी ससायान ती फळादायक जावं दी म्हूण मागतां. बिंदूरची याजक आनी देव प्रजा. थँक्यू एंड ऑल द बेस्ट. प्रक्रिया उडोलचीच. मोगाळ विगार बापानो आनी सर मोगाच्या बिंदूर फिरगजगारानो, पवित्र पुस्तकांत जेजू सांगता सर्गींच्या राज येताना दोगां मदल्याक एकल्याक दवरताले आनी एकल्याक व्हरताले म्हणून. तशें हरी एक वर्स जाताना बिंदुरांत एकल्याक दवरतात आनी एकल्याक दुसऱ्या मिसावाक धाडटात. पूण कितेंय जावन सोमयाचें मिसांव आमकां सगळ्या संवसारा परगट करूंक उलो आसा. देखून ह्या वर्सा म्हाकाय आमची देशी सोन भायल्या फिरगजेक भायल्या देशीचेक वचून क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करूंक अवकाश मेळ्ळा आनी तो संतोशान हांव मानून घेता आनी सोम्याचें मिसांव करूंक फुडें येता. हांव 2 वर्सां आदीं हांगासर आयलो. त्या वेळार खंडी जावन तुमी जाणात कोवीड आसलें आनी आमचे बॅची कोवीड बॅच. कित्याक म्हळ्यार आमची वोट एका दिसा पयलेंच दिल्ली आनी चड लोक नातुरलो. आनी तरी हांव ह्या फिरगजेक हांगासर आयिल्ल्या वेळार हांगासर मिसां नातरली आनी लोक हांगासर कोणी येनातलो. आनी 1-2-3 म्हयने जायते एका रितीचे बेजाराय, एका रितीची खावचेनी म्हाका हांगासर भोगतली. पूण केन्ना सकड अनलॉक जालें. लोक परत ह्या फिरगजेक तुमी सकड पाळत पाटी आयल्यात आनी केन्ना हांगासर गोवळीक वावर प्रारंभ जालो आनी त्या घडयेतून आज पर्या मुसोर ती हांवें करसिल्ली 2 वर्सां 2 म्हयन्यां बरी म्हाका भोगतात. आनी हांगासर जोडिल्लो 2 वर्सांचो अनुभव खंडी जावन 4 फिरगजांनी जोडचे तितलो अनुभव म्हाका ह्या बिंदूर फिरगजेंत मेळ्ळा. कित्याक ही बिंदूर फिरगज सगळ्या आमच्या देशीचेंत एक व्हड फिरगज. जो कोण हांगासर 2 वर्सां सेवा दिता मागीर ताका खंयचे फिरगजेची सेवा दिवेत म्हणले हेर एका येजाक्यांची भोगना. ह्या देखून म्हाका हें भाग हांगासर देवान दाबल्ल्याक आनी साबेस देवाच्या पांयां तळा म्हजी येजाकी जिवीत संतोशान हांगासर हे मिसाचें बलिदान भेटो. कित्याक म्हजें अर्गा पयलें मीस हांवें भेटोंक नातलें. कोवीड आसल्या वरवीं आमचें खंयचेंय थँक्स गिवींग मीस नातलें. म्हाका म्हजें हर एक पयलें मीस आनी सकड म्हजी मिसां बिंदूरूच सुरू जाली. त्या देखून व्हडतो संतोश म्हाका हांगासर मीस भेटोंक मागलां. देवाची बेसावां हांवें जोडल्यांत. त्या देखून देवाक आनी बेस देवाक हांव वर्गां दितां. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, फर्स्ट एक्सपिरियन्स इज ऑलवेज द बेस्ट एक्सपिरियन्स म्हणून. आनी म्हज्या जिवितांत नवो येजाक जावन हें पयलें एक्सपिरियन्स आनी हें आज खंडी जावन सांगूंक शकता हांव हें बेस्ट एक्सपिरियन्स म्हज्या जिवितांत म्हाका हांगासर मेळ्ळां. तें बेस्ट एक्सपिरियन्स मेळ्ळां तर हाच्या फाटल्यान आसा द सुपर बेस्ट आमचो विगार. म्हज्या येजाकी सेवा आमच्या विगाराच्या मार्गदर्शनाक लाभले म्हजें व्हड एक भागस म्हणीत. कित्याक आमच्या विगार बापात तसले बऱ्या मनाचे बऱ्या काळजाचे विगार मेळचे भोव अप्रूप. आनी कित्याक म्हळ्यार ते तरणाट्या येजाकांक समजोवंक शकतात, मोवाळ उतरां आनी मार्गदर्शन दितात. आनी खंडी जावन विगार बापांनी फाटल्या 2 वर्सांनी भोव मोगान म्हाका पळयलां की दिनस खंयच्याय संगतीनी उणें पावन तांणी म्हाका जावंक सोडूना. आनी म्हज्या गोवळीक वावरांत एक बरो गोवळी जावन ताणें म्हाका गायड केलां आनी गोवळीक वावरांत जायतो अवकाश ताणें म्हाका दिला. आनी ही एक आमच्या विगार बापाचें विशेश वर्तेक शेगून म्हणीत. कित्याक हांगासर जायती मिसां जातात, जायतीं मोरनां जातात आनी तांतूं हर एकल्यांत विगार बापानी म्हाका अवकाश दिला मीस भेटोवंक. फेस्ताची मिसां जावं दी, इंग्लीश मिसां जावं दी, हर एकल्यांनी विगार बापानी म्हाका अवकाश दिला.
आणि हाचो उद्देश जावन आसा एकच, आमी तरणाट्या येजाकांनी नव्या येजाकांनी शिकाचे, आमी मुखार येचे आनी आमी बरो फळ जोडीचे म्हणलो तांचो उद्देश तांचें बरें म्हण. त्या खातीर हांव विगार बापांक पयल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी की जायते विगार बापा विशयंत सांगूंक आसा, पूण एका सुत्रान सांगचें तर परत जाल्यार हांव तयार आसा तुमचे सहायक विगार जावंक गवळी बापाने म्हाका धाडल्या. तुमच्या सहकाराक मोगाळ विगार बापानो, तुमच्या मोगाक आनी तुमी म्हाका दाखयल्या सर्व वर्त्या त्या मिसांवाक मार्गदर्शनाक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसांव खातीर सदांच मागता. हांगासर 2 कुटुंबां आसात. एक कुटाम फिरगस कुटाम आनी एक कुटाम जावन आसा आमच्या ह्या जागांचें कुटाम. आमी ह्या जागांच्या कुटुंबान 5 जण ह्या जागा आसा आनी 5 जण जेजू सांगता खंय 2 वा 1 सांगात आसल्यार हांव आसा. आमी हांगासर 2 वा 1 चड आसा. 5 जण म्हळ्यार थंयसर जायतो संतोश जायतो भरपूर मोग आमच्या घरांत म्हाका हांगासर मेळ्ळा. आनी 2 वर्सांच्या मिसां वेळार म्हाका सांगात दिल्ले आसात म्हज्या हाताक हात वावराक सहायक विगार पयल्यान पयलें बाब आश्विन क्रास्ता आदल्या वर्सा आसले, तांकां हांव ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या वर्सा बाब विवियन रॉड्रिगेज एका सुत्रान सांगचें तर हा कितलें बरें भावां परी एकवटान जियोवचें. बाब विवियन आनी हांव आमचे मदीं ज्युनियर आनी सिनियर म्हणलें केदींच तापावत नातलो. खंयच्याय वेळार खंयचेंय सूख घडटाना ताणें म्हाका गायड करचें, हांवें ताका गायड करचें. आनी अशें एक बरो सांगात ह्या जाग जावन म्हज्या मिसांवान बाब विवियनान म्हाका सांगात दिला, मोग दिला. हर एका वेळार ताणें म्हाका सुदारसिला. त्या देखून बाब विवियन तुमकां हांव बरें मागता, देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तशेंच आमचें घर आमच्या येजाकांच्या ह्या घरांत संतोश जोडतो जाता केन्ना बाब वॉल्टर आनी फादर आरोन आसा. आमचें घर फूल ऑफ जॉय जाता. त्या देखून फादर वॉल्टर फादर आरोन त्या हांगासर ना तांचोय उगडास काडटा. तांणी म्हाका जायतो मोग तरबेती आनी पाठिंबो दिला. थँक्यू डियर फादर वॉल्टर. बिंदूर फेरगज एक भोव व्हडली फेरगज विगारान बापान येदोळूस म्हळें. हांगासर जायतो वावर आसा. केदांयच एक फ्री टायम वा बोर म्हणल्यार बघा ना, कित्याक जायतो लोक हांगासर येवनूच आसता, जायती मिसां हांगासर जावनूच आसतात आनी जायतीं प्रोग्रामां. हांव आदल्या वर्सा चिंतालो बिंदूर कांयसर प्रोग्रामां जायना कित्याक म्हळ्यार कोवीड आसलें. पूण ह्या वर्सा 4 वर्सां हांव रावलीं सगळीं प्रोग्रामां म्हाका हांगासर मेळ्ळ्या आनी त्या प्रोग्रामां जायतो लोक तुमी हांगासर आयल्या, तुमकां हांव मेळ्ळां आनी त्या प्रोग्रामांतच जायतो संतोश जायते मिसां वाव करूंक संतोश म्हाका लाभला. त्या खातीर आनी सर ह्या कार्यक्रमा वेळार ह्या सगळ्या म्हज्या मिसां वेळार म्हाका सर रितीन आदार दिल्ल्या गवळीक मंडळीच्या सर सांद्यांक प्रत्येक जावन उपाध्यक्ष श्रीमान विनोद डिसोजा, आदलो उपाध्यक्ष श्रीमान स्टीफन पिंटो, तुमच्या एक आदाराक तुमची दिल्ल्या सर सहकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कार्यदर्शी पॅट्सी ब्रिटो आनी आदली मेवीस रॉड्रिगेज तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्व 40 आनी 100 वाड्याच्या गुरकारांक जायत्या वाड्यांक थोड्या वाड्या वचूंक जावन थोड्या वाड्या कुमगार वेला, थोड्या वाड्या गरबेज मेहता गेल्यान, थोड्या वाड्याच्या कार्यक्रमाक भागीदार जाला. पूण हर एका वेळार चर गुरकारांनी म्हाका तुमी बरो मोग दिला, तुमच्या वाड्याक स्वागत केला. तुमी हर एका वेळार तुमी भोव मोवाळ्यान तुमी म्हाका सहकार दिला. देखून सर वाड्याच्या गुरकारांक प्रतिनिधींक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या खातीर तुमच्या वावरा खातीर सदांच मागता. म्हजें मिसांव काम ह्या फिरगजेंत भोव उर्बेन करूंक म्हाका आदार दिला सर संघ संस्थेच्या सांद्यांक. प्रत्येक जावन हांव युवा जावन असो हांगासर सहादिरोक्तर जावन आसलो सर्व CLच्या सांद्यांक भोव मोगान म्हाका हांगासर वावर करूंक सर युवा जनांनी म्हाका सांगात दिला, पाठिंबो दिला. देखून सर्व म्हज्या मोगाच्या युवा जनांक हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच गायन पंगडाक इंग्लीश कॉयर आल्ता भुरगे YCS सर्वांकी तुमी म्हाका बरो सहकार आनी तुमचे सांगात वावर करूंक म्हाका तुमी एक अवकाश दिला. तुमकां सर्वांक मोरयेच्या लिजनाच्या संद्यांकी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या गवळीक वावरांत हांगासर 2 वर्सांनी म्हाका सदांच पाठिंबो दिवन म्हजे खातीर मागल्या सर्व गोंयताच्या सुपिरियर्सांक धार्मीक भयणींक हांव उपकार बावडटा. निमाणे मोगाळ फिरगज बिंदूर फिरगज गारोनो ह्या फिरगजेंत खंडीत जावन 2 वर्सांची सेवा अखेर करता आसतना व्हरचो संतोश जायती बोगणां जायती धादोसकाय म्हज्या काळजांत आसात. हाका कारण तुमी दाखयलो मोग बिंदूरचो लोक मस्त बरो हांव सांगूंक खुशी व्हरता. कित्याक तुमी ह्या सिटीचो लोक म्हूण विविध रितींनी चिंतना आसलेले हेर लोकांक
पूण हांवें पळयलो बिंदूरचो लोक मस्त बरो तुमची ते जायती मोवाळाय ह्या जागा ते प्रत्येक जावन तुमकां आसूं मोग हुस्को आनी मागणें खंडी जावन हांवें तें जोडलां त्या खातीर तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हाका तुमी तुमचोच म्हणून हर एका रितीन तुमी म्हाका लेखलां तुमी म्हाका बरें मागलां मागणें बसयलां देखून तुमकां हांव सर्वांक आनी देव बरें करूं म्हणटा निमाणें हांवें आशेवचें इतलेंच तुमचें मागणें आनी बेसांव आनी हांव आतां शिरवां पिरगेत वयता आसतना शिरवां बिंदूरच्यांक तुमकां समेस्तांक वळख आसची फिरगस येदुलूच दोग जाण गेल्यात हांव निमाणो तिसरो तातूंत तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या खातीर मागा तुमच्या खातीर हांव सदांच मागतलो देव बरें करूं थँक्यू फादर ऑन्सन आतां कॅथलीक सभा बेंदूर घटकाच्या अध्यक्षांनी सांदे फादर वॉल्टर बापांक आनी फादर ऑन्सन बापांक फुलांचो बुक्को दिवन मान करतले आतां आमच्या फेर्गीच्या कॉवेंताची सुपेरियर्स आनी सिस्टरां ती वर्क जावन येतलीं तांकांय आमी आतां मान करूंक आशेता मोगाच्या आनी वर्क जावन वेच्या बेंदूर फेर्गीच्या कॉवेंताच्या सुपेरियर्स आनी धर्म भयणीनो तुमची भोव बरी सेवा बेंदूर फेर्गजेन फाटल्या वर्सांनी जायत्या मापान दिल्या बेंदूर फेर्गजेन दिल्ल्या सेवेक बेंदूरचे याजक आनी देव प्रजा तुमचो आभार मानता आनी थँक्यू फॉर युअर वॅल्युएबल सर्विसीस तुमी तुमची बऱ्या मानाची सेवा देवाच्या राजाचे सहवावरडे म्हूण उक्त्या मनान दिल्या तुमी दुसऱ्या जाग्याक तुमची सेवा दिवंक वेतना आमी तुमकां बरें मागता तुमची सेवा तुमकां आत्मीय धजुचकायेची जावं दी लोकांक उपकाराची जावं दी देव तुमकां बऱ्या भलायकेनी दवरूं दी मरी माय तुमचे संगे रावो सान सेबेस्तेव तुमकां सदांच सांबाळून दी थँक्यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम प्रिस्ट अँड पॅरिशनर्स बेंदूर पॅरिश हांव मुखार आपयतां कार्यदर्शी पॅट्सी ब्रिटो हिणें सिस्टरांचीं नांवां आपोवन तांकां मुखार आपय जाय म्हूण मोगाचेनो आमच्या फिरगजे बवारियांच्या 4 कॉवेंतांनी सेवा दिवची 9 सुपिरियर्स तशेंच 22 धर्म भयणी बेंदूरतान वर्ग जावन वेच्या संदर्भी तांणी आमच्या फिरगजेक दिल्ल्या अमूल्य सेवे खातीर तांचो आभार मानता फिरगजेंतले याजक फिरगज कुटुंबा तर्फेन तांच्या मुखल्या मिसां वावराक सर्व बरें मागता तांची नांवां आपयतना दयाकन तांणी हांगासर मुखार येवन विगारातावन फुलां तुरो घेवन मान स्विकार करच्याक उलो आसा 4 कॉवेंताची सुपिरियर्स सिस्टर मारिया तारा सुपिरियर ऑफ ए सुप्रेम निकेतन सिस्टर लिडिया फेर्नांडीस सुपिरियर ऑफ सेंट एग्नेस कम्युनिटी सिस्टर जेराल्डीन सुपिरियर ऑफ ब्रिजिटाइन कम्युनिटी सिस्टर स्मितांजलि सुपिरियर ऑफ बेथनी नंतूर कम्युनिटी आतां इतर धन भयणी वर्ग जावन वेची बेथनी मदर हाऊस
Bethany Mother House, Sister Rosalita, Sister Genvita, Sister Mauricia, Sister Sarita, Sister Karen, Sister Shanti Meneges, Sister Bankentive, Sister Gracie Benes, Sister Sheetal Gomes, Sister Rita Zeta, Sister Rosie Rodriguez, Sister Nomita, Sister Rashmita. आता येसु प्रेम निकेतन Sister Lorna Mary, Sister Shanti Therese, Saint Agnes Convent, Sister Maria Grasilda, Sister Bhakti Mary, Sister Irina Fernandez, Bridgetine, Sister Preeti, Bethany Nantur, Sister Felicita, Sister Kamala, Sister Vanita. देव बरें करूं. तुमकां येले अजाप जावंक पुरो सिस्टरांची नांवां आपयतना ते येवना कित्याक म्हूण सिस्टरां होम हॉलिडेजाचेर आसात तांणी सांगलां ती रजेर आसात आनी हांगा नात म्हूण सांगून पूण तुमच्या समजून एक आमी पुरो नांवां आमी वाचलीं. प्रत्येक पोटी वर्क जावन ह्या जागाक सुपिरियरांक आनी सिस्टरांक हांव देव बरें करून मागतां आनी सर बरें मागतां. ह्या कार्याक आजर जाल्ल्या सर फिरगजगारांकय हांव देव बरें करून मागतां. आतां अखेरच्या कंतराक सर्वांनी उबे रावचें. San Sebastião, vamos sovietică, bagim cursace curve, nioram cam cedeava, muncea zesmanantle, bapace ani putace ani păvăi drătmece navi. Amen.